नमस्कार. आज सेकंड वॅक्सीन हांवें घेतलें. सगळे दोतोर स्टाफ ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट टायमार आयिल्लो, पूण थोडो घोळ थंय आसा तो सुदारपाची आवश्यकता आसा. लॉकडावना विशीं उलयता आसतना सरकार आजचे लॉकडावन 3 days 4 days 3 nights अशें जे लोक उलोवपाक लागल्या ते पळोवन हांसचें की रडचें हें म्हाका कळना. आनी लॉकडावन स्ट्रिक्ट जाय हें हांव सुरवाती पासून सांगता. सुरवाती हांवें सांगिल्लें 15 दिसां पयलीं की कर्फ्यू लाया रातचो 8 नंतर. तें आयकुना गव्हर्नमेंटान आनी त्या नंतर हात जोडून विनंती केली की लॉकडावन 15 दिसांचो लागू करा म्हणून, कमीत कमी, आनी जाय जाल्यार मुखार एक्सटेंड करा म्हणून. कारण आमकां ही जी चेन आसा कोरोना कोविड-19ची ती ब्रेक करपाची आवश्यकता आसा. आनी हें प्रत्येक सिनियर मोस्ट डॉक्टर ऑफ गोवा सांगता. आजूच IMA स्पश्ट सांगलां, IMA गोवा ब्रांच, की हो लॉकडावन 15 दीस वाडया आनी स्ट्रिक्ट करा. हो लॉकडावन असो दिसत ना. सकाळीं फुडें जेन्ना हांव फोंडें गेलो राजीव गांधी कला मंदिरांत, तेन्ना वता आसतना मुद्दाम बाजारांतल्यान गेलो. येताय आसतना परत दुसऱ्या रस्त्यान आयलो. आनी तें पळयले नंतर अशें दिसता की सरकार कितें करपाक इच्छिता. सरकाराक खरेंच कोविड कंट्रोल जावपाक जाय काय सरकाराच्या मनांत आनी कितें आसा हें कळना. आनी त्या खातीर हांव सरकाराक शिटकावणी दितां. अंत पळोवं नाका. कालची गोश्ट जी गोवा मेडिकल कॉलेजींत घडल्या ती सगळ्या हॉस्पिटलांनी जातली. प्रायव्हेट जातली, परत ESI जातली, साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जातली, चिखलेक जातली, शिरोडा जातली, फोंडें जातली. आनी हें मागीर तुमच्या हातांत उरचें ना. आनी त्या खातीरूच म्हाका गव्हर्नमेंटाक परत एकदां हात जोडून रिक्वेस्ट की हो लॉकडावन स्ट्रिक्ट करा, 15 दीस करा, आनी ताजो मागीर रिझल्ट कितें येता तो पळया. ह्या खातीरूच आज एक व्हिडिओ प्रसिद्ध जाला. आनी ती व्हिडिओ जो प्रसिद्ध जाला अशें सांगलें गेलां की 113 वार्ड गोवा मेडिकल कॉलेज म्हणून. हें जर बरोबर आसा ह्या व्हिडिओचें सगळें, जाल्यार अत्यंत थरारक चित्र आमकां त्या व्हिडिओंतल्यान पळोवपाक मेळटा. आनी ही परिस्थिती जी गोवा मेडिकल कॉलेजची जर आसा जाल्यार बाकीच्या हॉस्पिटलांची परिस्थिती कितें आसतली हें पळोवन आमी विचार करपाक जाय. आज दोतोर काम करता, 300 दोतोर, आनी ताचे बरोबर नर्सीस आनी स्टाफ काम करता. जो पर्यंत आंगात तग आसा तो पर्यंत दोतोर काम करतले. पूण मागीर कितें. आनी दोतोरांनी शिटकावणी दिल्या की हाजे फुडें अनड्यू इन्सिडेंट्स जर जाले आसत, खंयच्या दोतोरान नर्सीक जर मारले किंवा अपशब्द वापरले जाल्यार आमी सगळी हेल्थ जे वर्कर्स आसा ते सगळे काम बंद करतले म्हणून. आनी हें जावपाक दिवचें न्हय. ह्या खातीर उपाय एकूच, पेशंट कमी करपाक जाय. आनी पेशंट जर कमी जातले जाल्यार लॉकडावन हो त्याच्या फुडें पर्याय ना. लॉकडावन होच पर्याय आसा. आनी त्या खातीर तो इमिजिएट मुख्यमंत्र्यान डिक्लेअर करचो. IMAनूय आज मागिल्लो आसा. IMAक हांव मना पासून अभिनंदन करता, कारण तांणी जागृताय दाखयली आनी तांणी आयिल्ले हो स्टेटमेंट केलो. ताजेर खरेंच तांचें अभिनंदन करपाकूच जाय. कारण मुख्यमंत्री दोतोर आसून जर ते समजना जाल्यार हांव आनी कांय उलोवंक शकना. त्या खातीर सरकाराक रिक्वेस्ट, इमिजिएट 15 दिसांचो कडक लॉकडावन चालू करा. आनी ताचे पयलीं जे 1,85,000 इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लास आनी ताचे वयलीं जीं घरां आसा तांकां योग्य रेशन तांच्या घरा पर्यंत पावया.